गोय खेळा प्राधिकरण म्हटल्यार साग हांच्यांनी 9 तारखेच्या दैनीक पेपरांचेर एक निविदा मागयली आनी ही निविदा वर्ल्ड कप अंडर 19 वुमन जो टुर्नामेंट जावपाचो आसा त्याच्या खातीर त्याच्या इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर ही निविदा मागयली आसा. विविध कंपनी ज्यो इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्यो आसा त्याच्या खातीर. आनी ही निविदा जेचो आंकडो हेंच्यांनी दिला 3,48,00,000 3.48 crores. आनी हो आंकडो पळयल्या उपरांत अशें दिसता की ह्या आंकड्या मुखार कितें म्हणजे खंयचें काम कितलें करप, कितलो आंकडो आसतलो, कसलें काम आसतलें, कितलें काम आसतलें, खंय काम करपाचें आसलें हें खंयत तेंच्यांनी हें डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना. सो हेंच्यांनी हें जे निविदा मागयल्या तितून दिश्टी पडटा की हेका तेंच्यांनी एक चोर वाट ढवळल्या आनी ह्या वाटेक भ्रश्टाचाराचो वास मारपाक लागला. परतून एकदां एक गोंयान स्कॅम जावपाचें आसा त्या खातीर गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हेचेर कडक नदर दवरून हेचेर कारवाई करची पडटली. आतां निविदा जेन्ना मागता तेन्ना तेका सगळें डिस्क्रिप्शन आसपाक जाय. कदेली कितक्यो लागतल्यो, तेका इव्हेंट मॅनेजमेंटाक वेन्यू कितें आसतलो, मागीर तेचे इन्विटेशन कार्डां कितलीं, डेलिगेट्स कितले आसतले, गाडयो कितल्यो लागतल्यो, संडासाची खंयसर संडास, कितले संडास आनी बॅनर कितले लागतले, पोस्टर कितले लागतले, लॅपटॉप कितले लागतले, पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन कितले लागतले, अशी वेगवेगळी कामां ही इव्हेंट मॅनेजमेंटाक करची पडटा. आनी हे जर करतलो जाल्यार तेका योग्य असो टायमूय मेळपाक जाय. आतां हेंच्यांनी 19 तारखेर हे निविदा ओपन करतले आनी हेंच्या म्हणण्या प्रमाणे हेंच्या ऑर्डरी प्रमाणे 21 तारखेच्यान 21 सप्टेंबराच्यान काम सुरू जाता. जर म्हाका निविदा मेळ्ळी जाल्यार एका दिसान हें सगळें काम म्हाजे कडेन जावंक शकता. तेका थीम सॉंग आसा, तेका थीम सॉंगाक म्युजीक लागता, गावपी लागता, तेका व्हिडिओ लागता, हें सगळें तयार जावंक शकना एका दिसान. ताज महाल बांदपाक 22 वर्सां लागली आनी हें तुमी जेन्ना निविदा दितली म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत जर ती निविदा म्हाका मेळटा जाल्यार 24 वरांनी हांव तें कशें करूंक शकता. हें ह्या गोंयच्या मंत्र्याक कळपाक जाय. जो मंत्री ह्या खात्याचो मंत्री आसा तेका कळपाक जाय जेन्ना ताज महाल बांदपाक 22 वर्सां लागता तेन्ना हें काम करपाकूय तेका टायम लागता. ही जी निविदा तेंच्यांनी मागयल्या, हें टेंडर जें मागयलां तितून भ्रश्टाचार जावपाची दाट शक्यताय आसा. आतां गोंय सरकार सगळ्याच व्यापारान हे घोटाळो करता, भ्रश्टाचार करता. मिशन कमिशनाचो हो एक भाग जावन आसा. तेन्ना हेंच्यांनी हें जें काम दिता तेंच्यांनी पयलींच थारायलें आसतलें की ही कंपनी तेंची कोण आसतली. हेंच्यांनी अशें फिक्सिंग केलां आसतलें की हेंची जी कंपनी आसा त्या कंपनीक हेंच्यांनी सगळें डिटेल दिल्ले आसा. ह्या कितें कितें लागपाचें आसा तें सगळें हेंच्यांनी आपणाची जी कंपनी फिक्सिंग कंपनी हेंची जी आसा तेका पयलींच सांगलां आसतलें. आनी त्या खातीर जे दुसरे बिडर आसतले तेंकां वेळ मेळचो ना. तेंकां कळचेंच ना की कितलें सामान जाय, कितले गरजेच्यो वस्तू जाय, कितली तयारी करची पडटली, हें सगळें कोणाकूच कळपाचें ना. ह्या मंत्र्यान ह्या खात्याच्या मंत्र्यान ह्या सरकारान खंयच्या तरी आपणाच्या कंपनी कडेन आपल्या ज्या कंपनी कडल्यान तांकां योग्य अशें कमिशन मेळटलें तेंकां हेंच्यांनी पयलींच थारायल्या. आनी त्याच खातीर बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसतल्यो, बाकीचे जे बिडर आसतले तेंकां अंधारान दवरून हेंच्यांनी हें सगळी मांडावळ पयलींच केल्ली आसा. हें आमकां ठामपणे हांगा सांगपाचें आसा. तेन्ना आमी मागणी करता गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक की ह्या निविदान हें तुमचो जो RFC जे तुमी हांगा भायर काडलेले आसा तितून पारदर्शकता येवची, तितून ट्रान्सपरन्सी येवची आनी हो तुमचो टेंडर प्रोसेस आसा तो कॅन्सल करचो आनी नव्यान टेंडर प्रोसेस मांडचो जेचे वरवीं सगळ्यांक समान टायम मेळटलो, सगळे पारदर्शक जातले. तुमकां लागणारे सामान सगळ्यो तयारी कितें कितें आसतल्यो त्यो सगळ्यो सारक्यो कळटल्यो. नाजाल्यार तुमी कितें करतले, जशें तुमी शपथविधी सोहळ्याचेर उपाट पयसो खर्च केला तसो तुमी हांगा करतले. तुमी कदेलीचें भाडें, जेवणाचें भाडें, गाडयेचें भाडें, साऊंड सिस्टम, स्टेज सगळें जे तुमी वाडोवन लायिल्लें आसा तशेंच तुमी हांगा परतून एकदां लायतले आनी 3.48 crores तुमी डबलीच्यान मायज करतले. ही आमकां हुस्को आसा. हो पयसो जो आसा तो टॅक्स पेयरांचो पयसो आसा, गोंयकारांचो पयसो आसा. ह्या इव्हेंटाच्या नांवार अंडर 19 वुमन्स वर्ल्ड कप फिफाच्या तेच्या नांवान भ्रश्टाचार करूं नाकात.
हे जी प्रोसेस आसा तो बंद करचो आनी नव्यान हेचेर निविदा मागोवची. हे टेंडर पारदर्शक जावचे, ट्रान्सपरंट जावचे ही आमची मागणी.